गोंयांत सुरू आशिल्ल्या 47व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तींतली बॅडमिंटन ही सर्त शेनवारा पार पडली। ह्या सर्तींत बायलांच्या गटात आसामच्या महिला बॅडमिंटन संघान भांगरा पदक जाल्यार महाराष्ट्राच्या महिला बॅडमिंटन संघान रौप्य पदक जिखलें। तशेंच दादल्यांच्या गटात कर्नाटकाच्या संघान बाजी मारली जाल्यार महाराष्ट्राचो संघ उपजैतिवंत जालो। ह्या बॅडमिंटन सर्तींत जिखिल्ल्या खेळगड्यांक खेळ मंत्री गोविंद गावडेन पदकां भेटोवन तांची कुर्बा वाडयली। Let's go! We have the Honorable Minister for Sports, Sri Govind Gaude, presenting medals to the participants out here of the awards for the national game participants. The top 6 seeded states participating along with the host state. It's been a tremendous achievement. Let's go! Get it